5:30 को किसको लग गया है क्या? हुआ क्या था? क्या हुआ क्या? एक आपका गाड़ी है ना? क्या हुआ था? एम्बुलेंस कुछ एम्बुलेंस किसको ठोका था पहले? हाँ ऐसा ही पलटी मार के आया। हाँ एक कार निकाला इधर से, लग गया किसको क्या है? कितने लोग थे उसमें कार में और आपकी गाड़ी में? अकेला ही। सुबह कितने बजे हुआ? 5:30 5:30 को. हांगा आणि एक गाडी इन्वॉल्व आशिल्ली, ते गाडी ऑलरेडी पोलिसांनी काढल्या. सो एम्बुलन्स बांबोळेच्यान मडगाव त्या सायडीन वताली. तुम्ही पळयतात ते आता वेर्ना पुलीस आसा आणि ते गाडयो आसा ते काडपाचें काम चालू आसा, ट्रॅफिक क्लियर करपाचें. आणि हो दुसरो एक्सिडंट हो पयली जाल्लो आशिल्लो एम्बुलन्साचो, जो एम्बुलन्स फूल काबार जाल्ली दिसता आमकां. सो हेतून 3 गाडयो इन्वॉल्व आणि एक ट्रक आहा तो दुसऱ्या गाडयेन इन्वॉल्व आसलो, कित्याक तेची फुड्यान खंय ती गाडी एक उबी राविल्ली, ताणें हाचेर फाटल्यान मारल्यार. पूण टोटल आज सकाळी 5 गाडयां भितर हो एक्सिडंट जाला 5:30 सुमार. सो वेर्ना पुलीस हांगा आसा. कोण सिरियसली इंजर्ड आसा? कोण ना न्ही. आणि एम्बुलन्स आणि हातून एम्बुलन्सान कोण मेळशिल्ले? आणि खंयच्यान खंय वताले एम्बुलन्स? ओके. आणि हो एक्सिडंट कितें ट्रकाचो? सेपरेट. ओके ओके. सो टोटल आता 5 गाडयांचे एक्सिडंट. ओके. पूण साहेब मदीं एक गाडी हांगा सांपडली म्हणटाली पळय, एम्बुलन्स पडली, त्याचेर कितें कोण सिरियस इंजरीज आसा? कितके जाण? एकटोच आसलो कोण? 2 जाण. आणि ती गाडी खंयच्या त्या सायडीन पणजे एअरपोर्टार वयताली. आणि हे गाडयेन स्टॉप जाल्या. ओके. सो हेचेर तेणी मारले. हे 2 डिफरंट एक्सिडंट. त्या एक्सिडंटाक लागून हो एक्सिडंट जाला. हांगा एक्चुअली हो नॅरो रोडच आसा आणि हांगा ओव्हरटेक एक्चुअली ना, पूण एम्बुलन्सान कोण नासतना इतलो फास्ट येवन तो स्लीप जावन पडला, तुम्ही ऐकला. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.